सांग्यार दक्षिण गोयच्या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस ऑथॉरिटी वतीन कायद्याविशीं तशेंच पर्यावरणाविशीं जागृताय करपी खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार वेगवेगळ्या कायदेशीर बाबींची म्हायती हाजीर आशिल्ल्या मनशांक मानेस्तांनी दिली। तशेंच सैम राखात असोय संदेश ह्या वेळार तांणी दिलो। एनवायरमेंट म्हणजे मेन म्हणजे तुमकां खबर आसा झाडां लावपाची। सो तेका लागून आमची वेगळी स्किमी आसात, म्हणजे वाटे लावपाक ते लावपाक ते सगळे करपाक मेन म्हणजे जमीन जाय आनी कृषी काडप। ते सोडून तुमचे कडेन जर कमी जमीन आसा आनी स्कूल आनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसा तितूय आमची स्कीम आसा, ती म्हणजे किचन गार्डन। ती प्रत्येक तालुक्यान आमी 4 ते 5 स्कुलांक वेजिटेबल किट्स दितात 5,000। जर तुमची स्कुलां बारीकशी जमीन आसा आनी फ्रेश वॉटर सोर्स आसा जाल्यार आमी ते स्कुलांक दितात। ते किट्सां भितर वेजिटेबल सीड्स आसतात, म्हणजे जे लोकलच रेड अमेरिकन स्मॉल तितले, आनी तेजे बरोबर मागीर ते इम्प्लिमेंट्स आसतात, ग्लव्स स्पेड बीन ते, आनी सारे थोडे आनी किडी खातीर तो किट आसता। कोण म्हणना फुडें सगळें दिता, कोण म्हणना फुडें वकील जाय म्हणटा, मेन म्हणटा म्हणजे पयशे जाय म्हणटा, वकिलाक पे करता। बट आमच्यो अश्यो खूब सेवा अश्यो आसा की आमी फ्री एडवायस दितात, आमचे फ्री लीगल एड एडवोकेट्स आसतात आनी खूब अश्यो स्किम्स आसतात जशें तुमकां एक्सप्लेन करून तुमी तांचो लाभ घेवंक शकता। एडवोकेट रुपाली पेडणेकर हिणें अशें सुंदर एक्सप्लेनेशन दिलें आसा, मिडिएशन कशें चलता, प्री लिटिगेशन कशें चलता। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम्स। नाउ आई कंडक्ट लोक अदालत। लोक अदालत जे तुमकां ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा, जातून ज्यो केसीस सेटल जावंक शकता त्यो केसीस आमी सेटल करता आनी देर इज नो फोर्स एट ऑल। पार्टीज आपल्या ओन विलान येतात आनी म्हणटात आमकां केस फुडें व्हरपाची ना आनी आमकां सेटल करपाचें। ह्या उद्देशान हांव एज अ चेअरपर्सन आनी म्हाजे बरोबर PLP आसता तेन्ना एडवायस करपाक सोशल वर्कर आसता आनी एक पॅनल एडवोकेट आसता। वी ट्राय टू एक्सप्लेन द पार्टीज आनी आमी ट्राय करता तांकां सेटलमेंट करची।